सगळी उभी राहूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र बापा, तुझे येवजणे परमणे तुझ्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणे आमच्या पातकां पासत खुरीस घेवन आपली यात्रा केली आणि शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5वी भावार्थाची यात्रा करून पिराचीत काळ फुडें वता. हे यात्रेंत भाग घेतल्यांच्या जिवितांत फावो ती नवसोनी जावं आनी आमच्या सोम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळूं. ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. गायन घेऊया. A26 पेज नंबर 13. A26. सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सरुया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंदाचो ताका जोया. तारणातूं घडप दुनिया, जिवितांतूं सुरू दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर, तुज्या राज्याक व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मिलाग्रीस सायबिणीच्या मानाक जेम्स डिकॉस्टा आनी ताची फामील. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता डेन्झिल आनी एरिडा डिकॉस्टा आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. तांच्या लग्न जिविताचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मॅक्सी पायस, एल्विस मिरांडा आनी एनियल फेर्नांडीस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी संवसारा पासत भेटोवया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या पुलीस फोर्स जो आसा आमचो गोंयचो गोवा पुलीस तांचे पासत मागुया. तांणी आपलें काम बरे भाशेन करता आसतना कसलेंच दबावाच्या खाला वावर करिना जावंक देवान तांकां फावो तितली कृपा दिवंक आमच्या पुलिसां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या बाबा भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाडून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणाक.
सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पुता, सर्वेस्पराची चाकरी करूंक तूं आशेताय जाल्यार तालनीक तयार राव. प्रमाणीक काळजाचो जा, तीर राव, आनाल उपदे येता तेन्ना भियें नाका. तुज्या जिविताच्या शेवटाक तुका मान मेलचे खातीर ताका गोट वेंग मार आनी ताका सोडी नाका. तुजेर येता तितलें तूं मानून घे आनी तुजे कालती गोटीर वायट बरें जाता तेन्ना सोंसणिकाय घे. कित्याक भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी विंचून काडलेल्या मनशांक हीणपणाच्या कोरनांत. ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट मार्गान चल आनी ताचेर बोरवासो दवर. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन राव. भुंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यानो ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यानो बरे वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोशाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोजेक सांपडला? ओ ताचे भोक्तीच्या मार्गार तिरायेन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला? ओ ताका उलो मारतल्याक आपले कान बरे केले जाय. कित्याक सर्वेस्पोर काकलूतवंत आनी मोगाल. तो आमचीं पातकां बोगशिता आनी दुखी कोश्टींच्या दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस बगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातान घाल तुजें जिवीत घाल. बरे मनशांचो जीव सर्वेस्पोर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संतोशाच्या वेळार तीं घोराचीं नात, गोदचीं नात. दुकोलाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. वायटाक पाट कर, बरें करण्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कदींच सांडचो ना. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. बरे मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पोर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणो येता म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दुसरी कोणचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू तुजो कुरीस सगली म्हजी आशा. तुजे खातीर कुर्सार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेलां कुर्सार. Alleluia, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थंयचे भायर सरून जेसूआन ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गोमलोलें ताका नाका आसलें. कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतूच 3 दिसां उपरांत
तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेले. काफार्नावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन विवाद करताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका विंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक सर्गीच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक दर एकल्याक आमी कितें करूंक जाय आनी आमचो स्वभाव कसलो जावंक जाय तो जेसू आमकां शिकयता. शिस्ताचे ह्या संवसारांत मेसियस कसलो आनी हो मेसियस येतलो तेन्ना खरेंच कितें तांकां मेळटलें, व्हडपण मेळटलें, राय कसो तो आपलें रायपण चलयतलो, ताची एक फौज आसतली आनी ताचे बरोबर आमी तांकां मान आसतलो, उदिकार आसतलो, उसली समजणी तांच्या मनांत आसली. पूण जेन्ना जेसू आपल्या मरणाची खबर करता तेन्ना ते तांचे भितर घुस्पतात आनी ताका विचारूंकूय ते भियेतात. आनी जेसू तांकां म्हणटा, तुमचे मदें कसलो वाद विवाद चलता? कित्याक आपणा भितर कोण व्हडलो काय म्हूण ते वाद विवाद करताले. हांव व्हडलो, तूं व्हडलो अशें भासाभास तांचे मदें चलताली. नसले वेळार जेजू तांकां समजायता, देवाच्या राज्यांत तुमी व्हडले जावंक सोदता जाल्यार सगळ्यां परस तुमी निमाणे जावचे, सगळ्यांचे चाकर तुमी जावचे, सगळ्यांचे सेवक तुमी जावचे. जायते फावटी ही भावा भयणीनो हें धोरण जेजू सांगता तें आपणावंक जायते फावटी अवघड. कित्याक मनशाक आपल्या जिवितान मान, आपल्या जिवितान व्हडपण, आपल्या जिवितान व्हडवीक सदांच तो ह्या संवसारांतली घेवंक आशेता आनी आवडेता. जायते फावटी घडयेक आमी ल्हान जावंक आमचें गर्व आमकां फाटीं दवरता. हाका लागून जेसू म्हणटा, सुर्गीच्या राज्यांत जो कोण व्हड जावंक सोदता ताणें चाकर जावचो. म्हणजे शिसांनी जरी तर सुर्गीचें राज आपले भितर आनी आपूण तर स्वर्गार व्हडलो इनाम जोडूंक सोदता, पयले सुवातेर आपले भितर आसलेलें गर्व सोडून दिवंक गरज. दुसरे सुवातेर खालतीकाय आपणावंक गरज. जायते फावटी मनांत आमच्या शांती आसना, आमच्या मनांत जायते फावटी घुस्पा गोंदळ आसता, आमच्या मनांत घडयेक जायते हेर दुसरे विचार आसतात. कित्याक जायत? कित्याक संवसारांत आसा तें व्हडपण, संवसारांत आसा तो मान, संवसारांत आसा ती पदवी जोडूंक जायते फावटी आमची आशा. अशें करूंक जेसू म्हणटा, तुमी कसलेच उपयोगाचे न्हय, कित्याक संवसारी वस्तूक फाटल्यान तुमी धांवतात. तुमी सुर्गीच्या राज्या खातीर आनी सुर्गीच्या वस्तूंच्यो तुमी ध्यान मन दवरूंक गरज. आमी जायते फावटी घडये सुर्गीच्यो वस्तू बेपरवा करता. जेसू म्हणटा, खालतीकाय आपणायात, तुमकांच खाली करात देवा मुखार, सगळें आसा तें देवा मुखार तुमी समर्पण करात. तुमी तुमचें न्हय, देवाच्या आदीन तुमकां करात. तेन्नाच की सुर्गीचें राज तुमचे मदें येतलें. स्वर्गार व्हड इनाम आनी मजुरी तुमकां फावो जातली. आनी हें उदाहरण दिवंक जेसू एका भुरग्याक हाडटा आनी ताका नमुणो कसो दिता. भुरग्यांक आदी इस्रायल हे समाजांत ताका तितले रायट्स नासले, तितले ताका आपल्या जिवितान हक वो ताणें आपल्या जिवितान कितें आसा तें तांकां मान जावं अभिमान आनी हेर दुसरे वस्तू तांकां तितले मेळो नासले. म्हणटच तो म्हणटा, जरी तर एका भुरग्याक असले हक नात, असले अभिमान, दुसरे वस्तू ना जाल्यार तुमी ह्या भुरग्या भाशेन जावची खालती, तुमी चाकरां जावची, तुमी सेवक जावचे. तेन्नाच की देव तुमकां वयर उबारतलो. जिवितान आमी हें करूंक वावरुया. देवाचें राज, आमी देवाची वस्तू
ह्या दिसांनी फाल्यांतान आमी शेजयेचो बुधवार समारंभाव तेन्ना आमी उदीक आनी उदीक खोरेस्माच्या दिसांनी हो काळ आमकां उदीक हालतिकाय आमच्या जिवितान आपणाव आमचेच भितर देव उदीक आनी उदीक रिगूंक आमचे भितर उत्मीक वाड जावंक आमकां कुरपेन भर म्हूण देवाचीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. Kalwaranco onon Bapa वेदीचेर परो Adam Sata तुजोच मोगाळ to भेटोयता ताका एकवटा इग्रोज माता मोगाळ बापा दयाल नोंदणी ही भेटोनी मानून तुगे ही भेटोनी मानून तुगे. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या दोगांक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबूय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगटाव तीर बरवशान ताचें मोहिमेवून तेण्याक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पो तूं. सर्वांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचोरगीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचोरगीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या खुसा आनी पुनोशिबोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण को
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगोस येतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती चौपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांन सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे रास आमकां तुजी खुशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलोती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रामाणिकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवी प्रार्थुया. विस्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां शिजेचो बुधवार. फाल्यां आमी शीज लायतले तशेंच आमच्या पिडेवंतांक आमी कुमिन्यांव घेवन वेतल्यो. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15 7वां श्लोक. म्हजो पातलो करूंक तुजी खुशी जाल्या तुजो कुडी चुपाक चले म्हजे पातल्यान. म्हजो पातलो करूंक तुजी खुशी जाल्या तुजो कुडी चुपाक